गोंयांत हालीं शॉक लागून मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। 8 दिसां भितर शॉक लागून मरण येवपाच्यो 3 घडणुको घडल्यो। पयली घडणूक केपें वाठारांत घडली। एक बायल स्टिलाचे लांब पायप घेवन आंबे काडपाचे यत्न करताली तेन्ना विजेच्या सरयेक स्पर्श जाल्ल्यान तिका मरण आयलें। दुसरी घडणूक पर्रा वाठारांत घडली। घराची खंडीत वीज पुरवण सुरू करचे खातीर MCB तपासतना विजेचो शॉक लागून एका दादल्याक मरण आयलें। आता तिसरी घडणूक दवर्ले वाठारांत घडल्या। इलेक्ट्रिक हिटर रॉडाचो वापर करतना विजेचो शॉक लागून रेश्मा सलीम नदाफ हे बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें। रेश्मा आपल्या घरात उदक तापोवपा खातीर इलेक्ट्रिक हिटर रॉड हाताळटाली। ह्या वेळार तिका खर विजेचो झटको लागून ती बेशुद्ध जाली। बेगोबेग तिका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली, मात उपचारा वेळार तिका मरण आयलें। आमकां 19 तारीख म्हणल्यार आयताराक सांजचो आमकां सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान कॉल आयलो की एक बायल ब्रॉड डेड हाडलें एज अ केस ऑफ इलेक्ट्रिकेशन। सो मागीर आमी आमचो PSI आसता ताणें विजीट केली सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आनी कळून चुकलें की जी बायल रेश्मा नदाफ एज अबाउट 29 इयर्स ही रुमडामळ हावसिंग बोर्ड रावता। तिणें उदक तापोवपाक हिटर घाल्लो आनी जेन्ना हिटर घातलो तेन्ना ती त्या हिटरा बरोबर लायव्ह कॉन्टेक्टा आयली आनी तिका शॉक आयलो आनी शॉक येतकीर मागीर तिच्या फॅमिली मेंबरान तिका हांगा हॉस्पिटलांत व्हेली वेर शी वॉज डिक्लेअर ब्रॉड डेड। सो आफ्टरवर्ड्स आमी पोस्टमॉर्टमाक तिजें इन्क्वेस्ट पंचनामा केलो आनी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक रेफर केली आनी डॉक्टर गेव कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिकेशन। फर्दर वी हँडेड ओवर द डेड बॉडी टू द फॅमिली मेंबर्स फॉर फर्दर रायट्स। गोंयांत रावता गोंयची? Yes, she is staying in near Maruti Mandir. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।